पूर्ण विश्वास असलो की आमचे पार्टीचे कार्यकर्ते जे सदोदीत पार्टी पासूनच व्हड झाले आणि हे सगळे करतना सुद्धा दोनदा ते आमदार झाले, मंत्री झाले, पण भारतीय जनता पार्टी खंय तरी फारकत घेवप हे तांच्यांनी मनानूय खंय तरी विचार हाडलो ना. हे आज तांच्यांनी पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी बरोबर निर्णया बरोबर उबे रावप अशें ठरयल्लें आसा. आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश म्हणून हांव आज तांकां पक्षाचे स्टेटीचे उपाध्यक्ष म्हणून आज हांगा डिक्लेअर करता. काल ज्या तरेन एक निर्णय जालो भारतीय जनता पार्टीचो सगळ्या पोझिशनाचेर तेंच्यांनी काम केलें. पार्टीचे अध्यक्ष जाले, पार्टीचे महामंत्री जाले, पार्टीच्या सरकारा भितर मुख्यमंत्री जाले. हांच्यांनी त्यांच्या मतदारसंघा भितर एक उमेदवारी जातकच तेंच्यांनी घेतलेलो निर्णय आणि आज साळगांव मतदारसंघा भितर आमचे दिलीप परोळेकर हांच्यांनी घेतिल्लो निर्णय हो खरोखरच पार्टी तेची नोंद घेतली की भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेशचे उपाध्यक्ष म्हणून आयज पर्यंत साळगांव मतदारसंघ आणि मंत्री जाल्लो तेन्ना गोंय राज्याची धुरा सांबाळली. पूण आयज पक्षाची पूर्ण राज्यान उपाध्यक्ष दिवन म्हाका जबाबदारी सांबाळपाची तेंच्यांनी जी जबाबदारी दिल्या. तुमच्या सगळ्या चॅनल पार्टनर जे आसात, चॅनल प्रेस भावा हेच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक गोमंतकीयांक सांगूंक सोदता की दिलीप परोळेकरा कडेन गेले 30 वर्सांच्या कालावधीत जे कार्य केलां, आज म्हाका पक्षाची गरज आसा आणि पक्षाक म्हाजी गरज आसा. त्या खातीर आमी ह्या निर्णयार पावले. पक्षान तेन्ना सांगले आमचे नेते जे आसा वरिश्ठ देवेंद्रजी फडणवीस हेंचे कडेन बैठक जावन तेंच्यांनी निर्णय घेतलो ना दिलीप तुवें काम करपाकूच जाय, नाजाल्यार आमी ओगी बसपाचें केल्लें, थारायल्लें की खंयच्याच पक्षाक काम करप ना. पूण तेंच्यांनी सांगितल्या नंतर तेंच्यांनी योग्य दखल घेता म्हणून सांगल्या नंतर हांवें ह्या पक्षाची धुरा म्हाज्या कार्यकर्त्यां बरोबर घेवन फुडें वचपाचो प्रयत्न